भोव पवित्र येवकरिस्तांत आयच्या ह्या भोव पवित्र दिसा आमचे समोर हाजीर आसच्या सोम्या तुका आमी सरपडून नमस्कार करता, तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती गायता, तुजी महिमा वाखणता। तुका आमची काळजां मनां उबारता, आमचे हात उबारता, आमची दिंबी मोडता। भोव पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजू, आमचेर तुजी दिश्ट घाल म्हणून मागता। हे सकाळी आमी तुका करचें आराधन तुका मानवो म्हूण मागता। आमचे समोर आमच्या मोगा खातीर हाजीर आसच्या सोम्या तुका अर्गां, तुका होगळाप, तुका स्तुती, तुका जावं महिमा, आराधन, वाखणणी। आमेन। भावां भयणीनो, किर्तनगार 140 ह्या किर्तनान म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका कुमोग करूंक तूर्त कर। हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी। दुंपा परी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी। म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार संजेचे बेटवणे परी जावं दीत। येवकरिस्तांतल्या जेजू, आमी इतलीं जाणां तुजे समोर आयल्या, आमच्यो गरजो घेवन, आमचो मोग घेवन, आमचे अत्रेक घेवन, आमच्यो आशा घेवन आमकां तूं स्विकार कर, आमकां तूं आशिर्वादीत कर। भाव भयणीनो, हे घडीभर उबी रावया, देवाचें उतर आमी आतां आयकुया। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। पावलून सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं। सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लोबदून रावलो ना। बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो। मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो। देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें। अशें ताणें कुशी वेली बागोवंक जाय म्हणून ह्या नांवाक हरेक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटोवंक जाय म्हणून हरेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी। अशें ताणें कुशी वेली बागोवंक जाय म्हणून ह्या नांवाक हरेक दिंबी,
सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटोवंक जाय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमे. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. बसया. आमकां सर्वांक कळीत आसा बोवा भयणीनो, आज एक आपुरबायेचें फेस्त. खंयचें फेस्त तें सांगशात? जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त. आमच्या क्रिस्तांव जिनियेचें काळीज आज आमचे समोर आसा. आमची क्रिस्ती जिणयेचें काळीज आमचे समोर आसा. कोण कोण? येवकरिस्त. येवकरिस्त आमचे क्रिस्ती जिणयेचें काळीज. हेर उतरांनी सांगचें जाल्यार येवकरिस्तांतलो जेजू. येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे जिणयेचें काळीज. हें काळजाचें चिंतप हेब्रेवांक बारी मोगाचें, आमकांय बारी मोगाचें. हेब्रेवांक हें मुख्य न्हय, हें मुख्य. पवित्र पुस्तकांत ती तकलेक महत्व न्हय, काळजाक महत्व. काळीज म्हळ्यार कितें? हांवें म्हळें येवकरिस्त क्रिस्ती जिणयेचें काळीज. काळीज म्हळ्यार कितें? केंद्र. काळीज एका व्यक्तीचें केंद्र. व्यक्तीचें म्हळ्यार ताच्या व्यक्तित्वाचें केंद्र. मतीच्या कुडीच्या धार्मीक चिंतपाच्या भोगणांच्या सर्वांचें केंद्र काळीज. काळजांत वळता आमच्या चलत्या जिवितांत न्ही. आमी मोग खंय आसा म्हणटा, काळजांत आसा. भोगणां खंय आहात? कितें रडलें म्हणटा आमी? काळीज रडलें. ते मौसाचे वाटेर शीस देवाचें उतर आयकून कितें जालें म्हणालें? कितें पेटलें? हो मंड्याक मतीक उजवाड आयलो म्हणालो कितें ना. आमची काळजां पेटली. सांत पाऊल फिलिपिकारांक बरोवन आतां आमी आयकल्ल्या वाचपांत तेंच म्हणालो, तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. आमचे कडेन एका पुरबायेचें मागणें आसा. जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोजे तुज्या काळजा सारकें. भोवशा तें मागणें हांगा तावन सुवाळता आशियेत. तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. हें आराधन आमी कित्याक करचें? हें आराधन आमी कित्याक करचें म्हणल्याक जाप आज आमी आयकल्लें तें वाचप. कित्याक आराधन करचें? जेजूक कित्याक आराधन? येवकरिस्तांतल्या जेजूक कित्याक आराधन?
मदर तेरेसा म्हणाली काही, देवान तुजो कितलो मोग केला, देवान तुजो कितलो मोग केला म्हूण समजचे जाल्यार खंय पळय, कुर्साक पळय. जेजू तुजो आतां कितलो मोग करता म्हूण कळचे जाल्यार खंय पळय, एवकरिस्ताक पळय. जेजू आतां आमचो कितलो मोग करता म्हणच्याक हो एवकरिस्त साक्ष. हांवें म्हळें काळीज मोगाक सरी करतात. काजराच्या इन्विटेशनाचेर 2 काळजां एक जाली म्हणले परी पिंत रायतात. जेजूचें काळीज देवाच्या मोगाची काणी सांगता. जेजूचें काळीज देवाच्या मोगाची काणी सांगता. आनी आमचे समोर आज आसा ह्या एवकरिस्तान देवाच्या मोगाची काणी. लांब काणी ती ह्या एका वरांत आटापूंक जावची तसली न्हय. एका वरांत आमी ती चाकची मात्र. देखून आज ह्या एवकरिस्ताच्या आराधन जेजूचो मोग चाकूंक आमकां एक वाट. चाकून पळया जेजू कितलो स्वादीक गोड. परतून ह्या जेजूचें आराधन आमी करचें कित्याक, ताच्या मोगा खातीर. आनी जेजूचो मोग म्हणटाना केवल कांय थोडी मोगाची मोगणां मात्र न्हय. संपावल म्हणटा देव तो तरी त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें पूर्णपणी आपणाकच खाली केलो. हाका म्हणचे मोगाची काणी. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की तें देवाचें काळीज मोगाचें ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. तें बारी सुगुंडायेचें सत. कोणाक एवकरिस्त समजूंक जाय ताका ही गजाल समजूंक जाय. देव कितें जालो? मनीस जालो. तुमी जायतीं हांगासर आयल्यात गूण जायचे म्हणून. कित्याक म्हूण सांगल्यार मनशाक पिडा शिडा आसा, मनशाक कश्ट आसात, मनशाक निराशा आसा. हो देव थंय इतलो बरो आसुल्लो, कम्फर्टेबल आसुल्लो, हो देव मनीस कित्याक तरी जालो. मनीस जावचें म्हळ्यार हे मांस घेवचें. ह्या मांसांत दूख मुगदल्ली म्हणना, कणबेजाराय मुगदल्ली म्हणना, तकली पडापड मुगदली म्हणना, कश्ट मुगदले म्हणून नांत. आनी हे मांस तो जालो, मनीस जालो, चिल्लर न्हय. ताका मात्र हें समजता एवकरिस्तांतलो जेजू कोणाक समजता? हातून समजता. त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. मनशा सारको जावन, आमचे सारको जावन, गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच खाली केलो. मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो. हांगा देवान खालतें जावचें म्हूण सांगल्यार देवान मनशा परी जावचें. आनी आतां तूं सांगता
कितें जेजू येदो व्हडलो जेजू देव आनी तो एका उंड्याच्या कुडक्यांत लिपला. येदो व्हडतो देव एका उंड्याच्या कुडक्यान लिपला. कशें समजोवचें? तो देव मनीस जालो आनी मनीस जाल्लो देव आमचे खातीर येवकरिस्तांत एका उंड्याच्या कुडक्यांत लिपलो. म्हाका हर एक फावटी येवकरिस्तांतल्या जेजूक पळयतना कशें कशें तें वय हांव येवकरिस्तांत जेजू ना म्हूण सांगलें. येवकरिस्तांत तो जेजू कसो लिपला म्हणलें म्हाका आकर्शक भोगता, बरें अपुर्बायेचें भोगता. आनी संपावलाचें उतरान तें वर्णिता. देवतो तरी खालतो जालो. जर जेजू येवकरिस्तांत लिपलो ताचें तें खालतेपण. क्रिस्त जेजूचें मन तुमचें जावं. आमचे खातीर येवकरिस्तांत जेजू लिपलो. आमकां ताचो सांगात दिवच्याक आनी तें ताचें कालतेपण. जेजूचें काळीज नियाळत आसतना आमचें क्रिस्तांव जिविताचें काळीज येवकरिस्त म्हणटना आमकां मेळचो संदेश पळया गे. तोच देवतो तरी मनीस जालो. देवतो तरी एका उंड्या कुडक्यांत लिपलो. फकत आमच्या मोगा खातीर ही येवकरिस्तांत जेजूच्या मोगाची काणी, येवकरिस्तांत देवाच्या मोगाची काणी. आमचे खातीर देव मनीस जालो आनी आतां तो आमचो विशेश मोग करता. ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी गीत गावया. भजन आमी गावया. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. संगी सोम्या हांव चलोता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजो मोग सोम्या
तुजो वैभव कोण आटापे तुजो मोग सोम्या रुचिकम तुजो वैभव कोण आटापे सांगात विश्वास मोजो तुजेर तुजो मोग सोम्या मुजेर विश्वास मोजो तुजेर तुजो मोग सोम्या मुजेर तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकूळट हांव आशेता तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकूळट हांव आशेता तुजे विना कोण म्हाका आसरो तुजे बीन नाका म्हाका दुसरो तुजे विना कोण म्हाका आसरो तुजे बीन नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या मुजेर विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या मुजेर जेजूचें मनशापण ताच्या काळजाचें लक्षण जालें जेजूचें मनशापण देवाच्या मोगाची काणी जाली भोव पवित्र युक्रिस्तांत खालतेपणी उंड्या रोपी लिपलेलो जेजू ताचें काळीज आमकां उगडता हें ताचें खालतेपणूच ताचें वर्तेपण जालें देवान ताका उंच उबारलो वर्तें नांव ताका दिलें आनी ती अपुरबायेचीं उतरां आनी ताणें कुशीवेली बागोवंक जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी आनी देखून आमचें आज आराधन ह्या जेजूक कितलें अपुरबायेचें कारण बागोवंक जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी आनी संवसारी आनी परगटोवंक जाय म्हूण हर एक जिपेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी देखूनच आमी गायलें विश्वास म्हजो तुजे थंय सोम्या तुजो मोग मात्र मुजे थंय भाव भयणीनो आमी मागण्यार आसा हांवें सांगलें देवाचें काळीज हांगा आसा आनी काळीज मनशा व्यक्तित्वाचें केंद्र आमचें काळीज आमच्या व्यक्तित्वाचें केंद्र आनी मागण्याक एक व्याख्यान दिवचें जाल्यार एक डेफिनेशन दिवचें जाल्यार काळजां काळजां उलयतात काळजां काळजां उलयतात आमचें काळीज जेजूच्या काळजा लागीं उलयता काळजां काळजां उलोवंक भास गरजना उतरां गरजना काळीज आसलो मनीस समजता हें समजोवंक रॉकेट सायन्स नाका हें आमचें सालतें उलोवणें ताचें काळीज बरें म्हळ्यार कितें ताका समजता आनी येदो व्हरतो देव ताचें काळीज हांगा आसा युकरिस्तांत आनी तो आमकां समजता हे घडीभर ह्या काळजांक उलोवंक सोडया
काळजां उलोवंक सोडिचें जाल्यार काळजां उक्तीं करीचें. आमचीं काळजां उक्तीं करया. ही घडी पर नीट बसया. बरो श्वास घेया. बरो श्वास घेया. नीट बसा. तुमचे हात उदारे तुमच्या उस्क्यार दवरा. जाता जाल्यार दोळे धांपा. पूण तुमचें काळीज उगडा. नीट बसया. बरो उस्वास घेवया. आमच्या काळजाक जेजूच्या काळजा लागीं उलोवंक सोडया. 1-2 मिनटां हांव उलयच ना. केवल आमचें काळीज आनी जेजूचें काळीज उलोवंक दी. काळजाच्या मौनपणान ह्या भोव पवित्र थेंपलाच्या त्या परिसरान आमच्या काळजांची मुखामुखी जाल्या. आमचीं काळजां आतां उलोवंक दीत. सक्कड ताका सांगा. तुज्या काळजान कितें भोगता तें ताका सांगा आनी ताचे तावन इतलेंच तुका आयकून दी. बुजावन धैर्य घे. संतोष भरीत जा. म्हाका समजता. हांव पळयतां असलीं उतरां त्या काळजांतावन तुका वाळून दीत. मौनपणी 2 मिनटां. भावां भयणीनो, आमचें काळीज आमी येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या काळजाक उगडलें. आमकां कितें सांगूंक आसा तें ताका आमी सांगलें. त्या काळजाक समजना म्हणून न्ही, जेजून सुमळां म्हजो इश्ट राती म्हज्या घरा येवन उंडो मागत जाल्यार म्हाका उठोवंक कश्ट आसा तरी तो लज नासतना विचारता म्हणून कुणीय हांव ताका दिवचो नांगी. आमी विचारनूच वेचें. देव उदारी म्हणून आमी सदांच जाणाव. एक सवाल तुमचे लागीं हांव विचारतां. आज ह्या पुरबायेच्या फेस्ता दिसा हांवें तुमकां सांगलें येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें काळीज. क्रिस्तांवपण पवित्र सभा घडलेली केदाळा. पवित्र सभा रचित जाल्ली केदाळा. कळीत आसा केदाळा पवित्र सभा रचित जाली. आनी जाप हांव तूं दितां. खुर्सार एका सोजेरान कितें केलें? भालयेन जेजूच्या कडवळाक थोपलें. त्या दाळा भायर सरलें रगत आनी उदक आनी थवळ जल्मली पवित्र सभा. म्हजें उतरां न्हय. आज पवित्र सभेच्या मागण्यांत 2-3 फावटी ही गजाल पुनरुच्चार जाता, रिपीट जाता.
संजेच्या मागण्यांत परत ते आमकां आयकूंक मेळटा. जेजूच्या काळजाक केदाळा तोपलें खोर्सार धवळ थंयतावन भायर सरलें रगत आनी उदक आनी ताची पतीन पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून हांवें म्हळें जेजूचें काळीस, विशेश करून भोव पवित्र येवकरिस्तान जेजूचें काळीस आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें केंद्र. आनी तें रगत आमकां नितळ करता, पवित्र करता. पवित्र सभा जल्मले म्हणटा आसतना थंयसर उदेले संस्कार आनी भोव पवित्र येवकरिस्ती एक संस्कार. आनी ह्या संस्कारांचें काम कितें? नितळ करचें आनी पवित्र करचें. पवित्र स्नान नितळ करता, पवित्र करता. क्रिस्म नितळ करता, पवित्र करता. कुमसार नितळ करता, पवित्र करता. येवकरिस्त नितळ करता, पवित्र करता. वर्द नितळ करता, पवित्र करता. पिडेस्तांची मागणी नितळ करता, पवित्र करता. लग्न नितळ करता, पवित्र करता. ह्या काळजाचें कामच तेंच. आमी काळीज, जेजूचें भोव पवित्र काळीज एक भक्तीपण म्हूण मात्र समजोवचें न्हय. जायत्यांक थोडे फावटी हें एक तेंतेसांव आसा. ह्या पवित्र जाग्याक आमी येवचें केवल न्हय एक भक्तीपण. ह्या पवित्र जाग्याक आमी येवचें एक समर्पण. जेजूचें भोव पवित्र काळीज ते न्हय केवल एक भक्तीपण. जेजूचें भोव पवित्र काळीज एक समर्पण. तेंच आमी जाणा जाल्यार देव तो तरी त्या समासमपणाक तो लब्धून रावलो ना. मनशाचें रूप घेवन ताणेंच ताका समर्पिलो आमकां. आनी हांवें सांगलें तुमकां जेजून मनशापण घेतलें कोण समजता ताका हेंय समजता, तें समजनातल्यार हें समजना, हें समजनातल्यार भविश्यांत तें समजना. ताका ताणें येवकरिस्तांत समर्पिलो. खुर्सार जेजून ताकाच समर्पिलो. आनी तें भाली तोपता आसतना ताच्या काळजाक थंयतान वाळ्ळें आनी उदक आनी पवित्र सभा घडली. पवित्र सभेक ताणें ताकाच समर्पिलो. संस्कारांनी आमी नितळ जावच्याक देखून हर एक संस्कार आमकां जेजूचें काळीस उगडटा. देखून हांवें सांगलें ही एक मोगाची काणी. ह्या सर्वा खातीर आमी जेजूक अर्गां दिवंक फावो. देखून हांव हें उलयतना आमचें तें कितें जाता, अर्गां दिवचीं भोगणां भरतात. अर्गां कित्या खातीर? अर्गां आमकां संस्कारा मुखांतर ताचें काळीज उगडलेल्या खातीर. त्या वेचीक पुताचे ओपारींत तो पूत ताका तो बापूय आपणाशी घेता. म्हळ्यार अर्थ कितें? ताका बक्षिता. तें कोणाचें काळीस? तें मोगाळ काळीस. आनी त्या कुमसारांत कितें? आमकां तो झडतीकडचो देव बेटना, आमकां बेटता तो मोगाळ बापूय, मोगाळ जेजू. आमकां नितळ करचो, आमकां पवित्र करचो, आमकां समर्पण करूंक तयार करचो. पवित्र मनीस ताकाच समर्पीत करता. नितळ जाल्लो मनीस ताकाच समर्पण करूंक शकता. संस्कारांनी नेटलेलो मनीस ताकाच समर्पण करूंक शकता. आनी हेंच तें लिसांव येवकरिस्त क्रिस्तांव जिणेचें काळीज केल्ल्या तवळ मेळचें. कीर्तनगार
भोव अपुरबायेन हें देवाचें काळीज वर्णिता. कीर्तन 20:3. देखून तो म्हणटा, सुमी म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणें ना. ही शेळी गोवळ्याच्या फाटल्यान वता. थंड खंय आसा, बरें उदक खंय आसा तें कोणें पळोवचें? गोवळी पळयता. 5व्या चोरवा सरशीन व्हरचें ताका गोवळ्यान. घटाय दिता, म्हाका सारके वाटेन चलयता, काळोखांतय म्हाका आदार दिता. आनी म्हजी आशा ताचे संगी सदांच रावची.
हें पुणशेत जोझेवासाक समर्पिल्लें. जोझेवास कितें जावन आसलो? व्हडल्यान बिसेब याजक. आज ह्या पुणशेताक येता आसतना म्हजें मोती गायिल्लें पयलें चिंतप तें जोझेवास जावन आसलो एक याजक. हांवें आयकल्लें सारकें जाल्यार ह्या गुड्यार तो कोणाक की कुमगार वर्ण येता आसलो म्हणून आयकलां हांवें. पळय गे फादर, वय कुमगार वरनचें म्हळ्यार कितें? येवकरिस्त घेवन वेचें म्हणजे त्या सांताक येवकरिस्तचो मोग आसलो. येवकरिस्त ताचे जिणयेचें केंद्र ताणें केल्लें. आनी आयच्या विशयांत सांगचें तर येवकरिस्त ताचे जिणयेचें काळीज आसलें. आमी हें येवकरिस्ताचें आराधन करता आसतना जायते फावटी आमी हें विसरता, हें आमचे मोतींत आसूंक जाय. क्रिस्त जेजूचें मन तुमचें मन जावं. हांगा तावन वाळटा जर आत्मीक जिविताची. आत्मीक जिवीत म्हळ्यार कितें? आध्यात्मीक जिवीत म्हळ्यार कितें? आध्यात्मीक जिवीत म्हळ्यार हांगा तावन फाटी येता आसतना तूं कसो जियेता तें. देखून ताका बळ हांगा तावन मेळटा. आनी थोड्या वेळान आमी येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयता. परतून तें बलिदान नासतना आमचें खंयचें सेलेब्रेशनय ना, संभ्रमय ना. कित्याक? तेंच काळीज आमचें, आमच्या व्यक्तित्वाचें केंद्र तें. थंय तावन वाळटा आमी कितें करीचें म्हणली गजाल. आमचो सांत ह्या अपुर्बायेच्या पुणशेताचो पात्रोण सांत जोझेवास आमची मत आज उजवाडायता आनी आमची काळजां येवकरिस्तांतल्या जेजूक उगडता. येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां गूण करूं, आमकां नितळ करूं, आमकां बचाव करूं, आमकां सांबाळूं. आतां आमी हें आराधन आखेर करूंक वता. तशें आसता आमची थोडी मागणी हे येवकरिस्तांतल्या जेजू समोर आमी दवरया. परत आमी मागया, भोव पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजू, तुज्या काळजांतावन उपजली ती पवित्र सभा, पवित्र सभेचे मुखेली बापसाहेब, सर्व बिस्प, गोवळी, याजक, धार्मिक भाव आनी भयणी आनी आमी सर्व हे पवित्र सभेचे सांदे आमकां त्याच तुज्या काळजांतावन वाडलेले तेजरीन उदकान आनी रक्तान धू. तुज्या संस्कारांनी आमकां नितळ कर आनी पवित्र कर म्हणून मागता. सांगता म्हणया, बापा आमचे मागणे आयक, बापा आमचे मागणे आयक. भोव पवित्र येवकरिस्तांत आसच्या जेजू, तूं आमच्या क्रिस्तांव जिणयेचें केंद्र, आमच्या काळजांत तूं वस्ती कर. तूं आमचे समोर आतां कितलो मोग करताय म्हण दाखयताय. तुजी हाजरी आमचे थंय सदांच आसूं. ड्वेलिंग प्लेस म्हणटात
रावचो जागो, वस्तेचो जागो आनी हो देवान वस्ती करचो जागो. भोव पवित्र येवकरिस्तांत जेजू हाजीर आसा. तो जेजू आमच्या काळजांत ती वस्ती करूं म्हणून आमी मागया. न्हय केवळ आमच्या काळजांनी, आमच्या भाव भयणींच्या काळजांनी, आमच्या मोगाच्यांच्या काळजांनी, आमचेर मोग दवरतात तांच्या काळजांनी, आमचेर कोणाक मनस्ताप आसा तांच्याय काळजांनी जेजू तूं वस्ती कर. आमकां गूण कर, आमकां गूण कर. तुजी हाजरी आमचे थंय आसता आसतना आमचे कश्ट आमी धैर्यान फूड करूंक शकतले. हांव सांगता गावया. बापा आमचे मागणे आयक. सांगता. बापा आमचे मागणे आयक. आनी एक मागणे आमी करया. भोव पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजू, तूं आमचे क्रिस्तांव जिणयेचें काळीस, तूं सर्व काळजांचें केंद्र, तूं मोगाचें केंद्र. हांव तुजें वरस आमचे दियेसुजीन कुटुंबाक समर्पण दिलां. सर्व बेसां जाल्लीं काळजां तूं जोड. तुज्या भोव पवित्र येवकरिस्तांत हांव वाळचे ते झरीन सर काळजां तूं गूण कर. फुटलेले संबंद, फुटून वेचे वाटेर आसचे संबंद तूं गूण कर. बरे संबंद रुपीत करूंक आदार दी. मोगाचीं कुटुंबां बांदूंक आदार दी. आमच्या कुटुंबाचें काळीज तूं जावन आमचीं कुटुंबां मोगाचीं बेडारां कर. सांगता गावया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या काळजाची काणी आखेर जायना. ती काणी मुंदरूनच वेता. येवकरिस्ताच्या बलिदानान आनी उपरांत आमी खंय वेता थंयसर आमच्या घरांनी ती काणी जियेव्या. ती येवकरिस्ताची काणी आमची जिणी आपुरबायेची करूंक आमकां प्रेरण जावं. आतां आमच्या काळजांचें क्रिस्ती जिविताचें काळीज, त्या काळजाचें आशिर्वाद घेवंक फुडें सरया. गीत आमी गावया. आराधनाचें गीत गावया. प्रार्थुया.
ये देवा विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच समचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. बाबा भयणीनो, आमी गितांत गायलें तशें मोगांत सगळें लासच्या आनी हेंच आमी आराधनांत नियाळ्ळें. देवाचो मोग नियाळूंक आज आमी संभ्रमची परब, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमकां कुमोग करता. ताच्या मोगान आमी लासया आनी हे युकरिस्ताचें बलिदान भेटोवया. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो, मुसगणे हांव सरळ सांगता, मनान चिंतन तोंडांत उसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसबगे मातसा संवकार मरी सगळ्या देव तुका आनी भक्ता आनी तुमकां बाब भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करार तुम प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. Good.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आईच्या दबाजीक परबे दिसा तुझ्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदितांव आनी ताच्या परिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करतांव. हे सदां वाहून ते जरींतले दैवीक जिवीत आनी तातूंत आपलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन धादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन लोकां लागीं म्हळें, तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली परजा आपली खाशा परजा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर परजां मदली विंचल्यात. तुमी हेर लोकां प्रास संख्यान ओड म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक नात. तुमी सर परजा पैकी भोव ल्हान परजा सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसावणी पाळूंक कुशी वेली. देखून सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया फरव्याच्या हातांतली सोडयली. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. पूण ताचो द्वेश करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेश करतल्यांक शिक्षा लावंक तो फाटी घालिना आनी ताणें ती खुद्द भोगिशे करता. देखून हांव तुका आज दितां ते उपादेश नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचे उतार हें. श्लोक. आपली भक्त करतल्या ते सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. आपली भक्त करतल्या ते सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी, जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वंदी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. आपली भक्ती करतल्या ते सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. तस सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सकट पिडांक वखाद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेठयता. श्लोक. आपली भक्ती करतल्या ते सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सर्वेस्पराची कृत्यां न्यायनितीची, जुलूम भुगतेल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेक आपल्यो वाटो ताणें उघडल्यो, इस्रायेलाक आपली विचित्रां ताणें दाखयली. श्लोक. आपली भक्ती करतल्या ते सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सर्वेस्पर दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकूळ अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निधान. प्रितुमे प्रास मोळाब जितले उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी भक्ती करतल्या ते तुजी दया. श्लोक. आपली भक्ती करतल्या ते सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सांजोवच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. म्हज्या मोगाच्यानो, आमी एकामेकाक मोग करुया. कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे ते उगडावपो केलो. मोग हांतू आटापूण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, भगत देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यारय आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता
आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलो सत्म आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसारांतलो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करता. ह्याच विशयान जो कोण जेजू देवाचो पोत म्हूण वळखता ताचे थंय तो जियेता, तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ते वेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्यो खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाक कोणूच वळखना. येया मुजे सरशीन. समेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव भोळ्या आनी खलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावूंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावां भयणीनो, आज आमी आयकल्लो वांजेल खंयचो? मातेवाचो अध्याय 11 वाक्य 25 तावन 30. तो वांजेल सगळ्या मातेवाच्या वांजेलाचो. मातेवाच्या वांजेलान 20 आनी 8 अध्याय आसा. सगळ्या मातेवाच्या वांजेलाचो सारांश म्हणून नांवाडला. समरी अँड मेसेज. समरी म्हळ्यार सारांश, मेसेज म्हळ्यार संदेश. सगळ्या मातेवाच्या वांजेलाचो संदेश आनी सारांश. सारांश आज आमी आयकल्लो वांजेल. तुमी चिंतू पळो, कित्या खातीर गाय? हांवें चिंतूंक पडलो कित्या खातीर गाय. मातेवाच्या वांजेलांत मातेव सुवार्थेकार जेजूक कोण म्हणून परगटूंक कुशी व्हरता तें सगळें ह्या उतरांनी गुळ्ळी म्हणले बरें आसच्या ह्या उतरांनी कॅप्सूल म्हणटा आमी तातूंत आसा. हेर उतरांनी सांगचें जाल्यार आज आमी आयकल्लो हो वांजेल मातेवाचो सगळो वांजेल आटापता आनी विवरिता. एक
चिंतप बोळादीक हो वांजेल मातेवान जुदेवांक बरयल्लो म्हणून. जुदेवांक मात्र न्ही हेर जातीच्यांकी बरयल्लो, पूण विशेष करून जुदेवांक बरयल्लो म्हूण सांगचें कित्याक म्हळ्यार त्या वांजेलांत आटापलेल्यो गजाली. नियमशास्त्रा विशांत जुदेव धर्मा विशांत समजनी नातल्यांक हो वांजेल समजूंक इल्लो कश्टच म्हणयत. आनी आयजचो वांजेल समजूंकी पोरण्या सोल्ल्याची जाणकारी आसची इल्लीपणी गरजेची. पोरण्या सोल्ल्याची म्हणटा आसतना एक चिंताप अशें आसा की मातेव सुवार्थेकार जेजूक एक नवो मोयचे जावन प्रस्तुत करता. तो पोरनो मोयचे कोण? तो पोरण्या सोल्ल्यांतलो आमकां कळीत आसा. आनी आयचो वांजेल पोरण्या सोल्ल्यांतल्या त्या वाचपाक भोव ताळ पडटा म्हणयत. मोयजे ताका देवान विंचलो जळच्या बोळ्या लागीं आनी ताचे उपरांत सिनाय पर्वता सरशीन वचूंक ते पर्जेक इस्रायल पर्जेक मोयजेच्या मुखेलपणाखाल आदेश मेळटा. आनी थंयसर मोयजे देवा लागीं मागता. आनी अशें म्हणान की मोयजे देवा लागीं फेस टू फेस मुखामुखी उलयतालो. आनी आयच्या वांजेलांत कोण कोणा लागीं उलयता? जेजू देवा लागीं उलयता. बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धन्या, ह्यो संगती तुवें ल्हानांक उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. म्हणजे कितें करता तो? जेजू बापा लागीं उलयता. आनी हांगासर मोयजे देवा लागीं. अध्याय 30 आनी 3 निर्गमन पुस्तक. निर्गमन पुस्तक अध्याय 30 आनी 3 काण्ण वाचा. मोयजे तंबांत भितर सरताच खूप असो एक खांबो सकला देवून तंबाच्या दारार रावतालो आनी सर्वस्पर मोयजे लागीं उलयतालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोयजे कडेन मुखामुखी उलयतालो. आतां विशय हो की देव मोयजे कडेन म्हणटा हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. कोणाक? देव मोयजेक नांवान वळखता. आनी मुंदरून सर्वेस्पर म्हणटा हांवूच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. आज सुवार्थेंत हिंच उतरां आयकूंक मेळ्ळीं आमकां. विशेव. हांव तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. येया म्हजे सरशीन आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. हांगासर मोयजेक सर्वेस्पर म्हणटा, पूण आयच्या वांजेलांत जेजूस आमकां म्हणटा. आनी हातून कितें कळटा? नवो सोल्लो मातेवाचो वांजेल मोयजेक जेजूक मोयजेक सरी करिना, जेजूक देवाक सरी करता. हांगासर विशेव दिवचो कोणे? देवान. पूण नव्या सोल्ल्यांत आज आमी आयकल्ल्या वाचपान विशेव दिवचो कोणे? जेजून. देखून जेजू देव म्हणलें सुवार्थेकार दा म्हूण सांगता. आनी एक गजाल हांगासर बारीकसाणेची. मोयजे देवा लागीं मागता आनी म्हणटा अळे तुवें म्हाका नांवान वळखता म्हळां हांवें कितें विचारल्यार तें करता म्हळ्यार तुजी कृपा म्हाका मेळ्ळ्या. दया करून तुजी महिमा म्हाका दाखय. तुजो परजळ म्हाका दाखय. तुकाच म्हाका कळीत कर. तूं कोण म्हाका सांग. पूण आज नव्या सोल्ल्यांत मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या वांजेलांत थंय उतरां ती उतरां कितें आसात? कोण बापाक वळखता? पूत बापाक वळखता. हांगासर देव मोयजेक वळखता. पूण मोयजेक देव कोण म्हणलें? देवान ताका सांगचें पडटा. पूण जेजू बापाक वळखता.
बाप जेजूक वळखता पळया ह्या पोरण्या सोल्ल्याक आनी नव्या सोल्ल्याक अपुरबायाचो संबंध आसा आनी निमाणे गणना पुस्तकांत ही उतरां आसात. सर्वेस्पराक हें आयकलें पूण मोइजे सर्व मनशां प्रास खालतो जावन आसलो. गणना पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 3. मोइजे सर मनशां प्रास खालतो जावन आसलो. सगळ्या संवसारांतच भोव खालतो तो. आनी ह्याच्या वांजेलान जेजू कितें म्हणटा, हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, म्हजे लागचें शिका. आतां हांवें तुमकां बारीकसाणेन सांगलें, निर्गमन पुस्तक गणना पुस्तकांत वा मोइजेच्या जिविताक आनी जेजूच्या जिविताक एक तुलांकन एक सर मांडून हाडल्या कोणे, मातेव सुवार्थेकारान. पूण असली सर मांडून हाडतना जेजूचें खाशेलेपणी ताणें अपुरबायेन उखलून धरलां. बापा कडेन तो शिदा उलयता मोइजे परींच, पूण तोच आसा तें उगडापण. ह्यो सांगते ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा म्हणटा तो. उगडाप केल्लो कोणे, जेजूनूच. कोणा मुखांतर, जेजू मुखांतरच. जेजूच्या गे वर्तें उगडापण आनी येवंक ना ही कथोलीक पवित्र सभेची अपुरबायेची शिकवण. जेजूच्या गे वर्तें उगडापण आनी मुखार येवंक ना. उगडापणाचें शिखर जेजू ही आमची दोतोर, हें आमी समजूंक जाय. जेजूच्या गी जेजू इज द हायेस्ट रेव्हेलेशन, ताच्या गी व्हडलें रेव्हेलेशन आनी येवंक ना. जेजूच तें उगडापण. बापाची वळख ताका आसा आनी बापाक तो वळखता आनी ती वळख ताणें आमकां करून दिल्या आनी आमी भागी. आज पयल्या वाचपांत आयकलें उतरां, तुमी विंचून काडलेलो लोक, आमी विंचून काडलेली ताचूच परजा जावन आनी आमकां आमी बारी स्पेशल कित्याक म्हळ्यार देवाची वळख जेजू मुखांतर आमकां जाल्या. येया मुजे सरशीन सोमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. परतून हांगा वजन म्हणलें उतर पोरण्या सोल्ल्याक लागू जाता. वजन कितें आसलें, वजन हें नियमशास्त्र पाळचें. मोइजेक देवान नियमशास्त्र दिल्लें, उपादेश दिल्ले, पूण त्या काळाच्या जाणाऱ्यांनी शास्त्रिनी फारिजवांनी कितें केलें, तें नियमशास्त्र बारीस कश्टांचें कर्ण घालें, वजन जालें. येया आनी म्हजें लागचें शिका. जेजू शिकोवणदार, थंय मोइजे शिकोवणदार, हांगा जेजू शिकोवणदार. पूण ती शिकोवन कितें नियमशास्त्राची लोकांक वजन जाली. जेजून सांगलें म्हजें वजें हाळू. जेजूचो मोग करूंक, जेजून सांगचे परी देवाचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक सलीस म्हणून जेजू शिकयता. हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो. जेजूचें खालत्यापण आमी नियाळ्ळें आराधना वेळी. त्या विशयांत हांव चडीत सांगूंक वचचो ना. हे येवकरिस्ताचें बलिदानूच जेजूचें खालतेपण आमकां विवरिता. तो भोळो आनी खालतो. तो जेजून दिवचो विशेव. विशेव म्हळ्यार कितें, इल्लो विशेव घेवया म्हळ्यार न्हिदी हा म्हणून. जेजून दिवचो विशेव तो निस्तेज न्हय, जिवनांतले बरी आसचें न्हय, जिवन भरचें. विशेव घेतना मनीस कितें जाता, नव्या जिवान भरता. जेजून दिवचो विशेव जिवान भरचो, नव्या जिवान भरचो. जेजूस उगडापण इस्रायलाक केल्ली बसवणी जेजून पाळ्ळी. जेजू जावंक पावलो उगडापणाचें शिखर. जेजू दिता आमकां विशेव. जेजू शिकयता आमकां देवाची कुशी करूंक. जेजू शिकयता आमकां बापाची वळख. आनी ह्या सगळ्या खातीर आमी माते वचो वांजेल वाचचो पडटलो. आनी चड ह्या पुनशेताक आयिल्लीं आमी त्या भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या जेजूचो मोग करया. ताचें काळीज
कितें तें समजोवया. बापाचें मोगाळ काळीज ताणें आमकां उगडापें केलां. आनी सांत पावलान सांगलें बरी, ताचें मन आमचें जावंक जेजू आशेता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जुवांच्या पयल्या पत्रांत सांगलें बरी, देवाचें काळीज जाणा जावचें म्हळ्यार, देवाक समजोवचें म्हळ्यार मोग करचो. मोग करचो न्हय केवल उतरांनी, बगार करण्यांनी. आनी आमचें कुटुंब, आमचें घराणें, आमचो समाज आमकां मोगाची मनशां जावंक एक आपोवणें. परत ह्या पुनशेताक आयिल्लीं आमी, येवकरिस्ताच्या मोगान भरलेलीं आमी, जेजूच्या काळजाक लागीं जाल्लीं आमी, जेजून दिवची ही शिकोवन आमची करया. मोगाची मनशां जावया आनी ह्या मुखांत्र जेजूच्या काळजाक लागशिल्लीं जावया. आमचो भावार्थ ह्या वर्त्या दिसा उसारन सांगाता म्हणया. सत मानता देवा सर्पदेदारा बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, जो पवित्रत्ने वरवीं गर्भी सुबोवलो, ओंकार मरियेंतल्यान जल्मलो, पांच पेलेकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो, सर्गाक सोडलो, सर्पेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची सुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्रत्न्या कथोलीक पवित्र सभेक वक्तांचो एकतार, पातक्यांचे भक्षणे, कुडीचें जिवन, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नव्या पवित्र पित्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावर तो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे अस्कतकायेक लागून आमी परतून परतून तुका मान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधांचें बक्षणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उकडलेल्या ताच्या कडवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जीव दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली झर. सडवणेचे झरींत संतोषान तान भागोवच्याक आपल्या विधलेल्या काळजांत सडवंदार आमकां सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता, पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे खातीर मेल्या सुमेस्तां तुजे पद जळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाती भगेन तुजे तुजो पोते भगेन धर्मोत भगेन तुजे वाच आनी सर काळीन तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर संसाच्या सुगान आमकां वांटो दी. संजय सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवूनदारा जेजू क्रिस्तान शिकयलेलें प्रार्थन आतां धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय.
आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयेन जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सैमावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय, अशें तुज्या पुता जेजू सरशीन आमकां अदीक अदीक ओडून घे. आनी आमच्या भावां भयणी सवे तो खरेंच जियेता म्हूण वळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. संभ्रमिक आशिर्वादा खातीर तकली बगायात. सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारूं. पवित्र शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. ह्या पवित्र तळार सांजो जेवास बापा मुखांतर बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो उपकार मागता आसतना तुमचे सर्व इरादे सुफळ जावं दी म्हणलें आमचे एकल्यांची मागणी जावन आसा. आयच्या दिसाचे भक्तीभवन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप विशेन सिकेर, मंगळा ज्योतीचे सहायक डिरेक्टर, तेसुपरी सेमिनारीचे प्राध्यापक, मोगाळ याजक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवे संगत पळोवन दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. सर्व भक्तिकां आनी पुण्यक्षेत्राच्या डिरेक्टर मनादीक आसिसी बापांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. कुमसाराक संगत पळोवन आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोयंताचे याजक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक मनोहर बाप तुमकांय देव बरें करूं. देकन बसया. मुखाच्यान सांजो जेवाज बापाचेर पातयेणी दवर विश्वास दवरून ताचे कडेन मागल्लें मेळटा म्हणल्या त्या पातयेणीन सबार आनी बरयल्ली त्या सावां जुजेवाजाकच ती भेटोवन दिवच्या सवें. हांगासर आयिल्ली आर्गां त्या सावां बरयल्ली आसात ती तुमच्या मुखार हांव दवरतां. हांगासर हांवें लेख घालूं ना, पण कोणाचें कितें बरयल्लें आसा तें आमचें म्हणून घेवया आनी एकामेका खातीर ह्या वेळार मागोवंक उडास दवरया. अर्गां जावन आयर्लंड वर्क विजा बऱ्या रितीन जाल्ल्याक ती कुटुंबांची अर्गां दितात. बोरान बरें उदक दिल्ल्या पासत अर्गां दिल्यान अन्ननाळाचें कॅन्सराचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन गूण केल्ले खातीर जुजेवाज बापाच्या पांयां तळयोवन मागल्लें बरेंपण केलां अर्गां कुटुंबांदारां दितात. सेकंड PUCंत डिस्टिंक्शन मेळा जंय म्हणून मागल्लें मेळिल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. ते सवां बरें काम मेळोवंक, भावर्थान घट उरोवंक, एकल्याचें काम गेलां ताका नवें बरें काम मेळोवंक घरचीं मागतात. बिझनेसान नश्ट जाल्लो ऐवज भरती जावंक, मोबायलाच्या खेळांतल्यान सुटका जोडून बरें करून शिकोवंक, ब्रेस्ट कॅन्सरांतल्यान गूण जावंक, बावळो दूख किडनी समस्येंतल्यान बरेंपण मेळोवंक, इस्रायलाक भायर सरिल्ल्याक बरें काम मेळोवंक, तशेंच प्रॉब्लम नासतना थंयसर पावोवंक, पांय, पाट, गांठी, कान, दांत दूख गूण जावंक, वायट संवय सांडूंक, कुटुंबांत शांती समाधान आसून कस परिहार जावंक, हाताच्यो गांठी रोग जावचें गूण जावंक, NEET रिजल्ट बरी येवंक, घरचें काम बेगीन जावंक, डॉक्युमेंट बेगीन मेळोवंक, गोट्याचें काम बेगीन जावंक, आमाल पिडेतान गूण जावंक घरचीं मागतात.
आयर्लंड फॅमिली विजा मेळोंक रीण फारीक करूंक तांक बरें काम मेळोंक गांवांत परगांवांत सबार आनी कामा खातीर मागला मम्मीची पांयांची खोट दूख गूण जावंक आबुधाबीची HAAD एग्जाम बरयता पास जावंक बरी सैरीक मेळोंक पुता दुवा खातीर घरची मागतात भावा भयणी खातीर घरची मागतात पांयांची सूज गूण जावंक ब्लड सर्क्युलेशन सारकें जावंक IELTS OET TET एग्जाम बरयल्यान पास जावंक मागतात एकल्याक डिप्लोमांत क्लास मेळोंक मस्त रीण आसा बऱ्या कामांक विजा मेळोंक घरच्या कामां खातीर लोन पास जावंक 10th आसच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक CA बरयल्ली परिक्षांत बरे रिजल्ट मेळोवंक हक्कपत्रां मेळोवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक शिकिल्ले मतींत उडास उरोवंक बरी मोत लाबोवंक खाताराची विजा बेगीनच मेळोवंक दाडाची कॅन्सराची पिडा गूण जावन भुरगीं मागतात ल्हान भुरग्यांक शिकिल्ले मतींत उरोवंक वडिलां मागतात एकल्याक बरें हायक पॅकेज फावो जावंक शिरांच्या दुखीन हात वयर करूंक जायना दूख गूण जावंक मागला विजीट विजार दुबय पावल्ल्याक बरें काम मेळोवंक एलर्जी हाताची माथ्याची आंगाची गूण जावंक एकल्याची खोंकली आनी काफा गूण जावंक दसून आसलेल्या मनशान आनी मुखार आमच्या खोबरेक येनातल्या बरी ताच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक इस्रायल वचून सगळे रीण फारीक करूंक साध्य जावंक दादल्याची कॅन्सराची पिडा गूण जावंक पतीन मागता आवय पुताक इस्रायलाची विजा बेगीनच मेळोवंक भावाच्या मोगा काशेवच्या भयणीक तिची आशा सुफळ जावंक ऑपरेशन केल्लें पांय वेगळी गूण जावंक घराक काडिल्लें लोन वेगळी फारीक करूंक 15 दिसाच्या भुरग्यान आवयचें दूद खावंक ताच्या दोळ्यांत आशिल्लें तांबडे खत गूण जावंक आवय मागता ब्रेस्टांत आशिल्ले लम्स आनी सिस्ट गूण जावंक एकल्याचें स्टमक इन्फेक्शन गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावंक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक दुबयंत आशिल्लें बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक पांयांच्या गांठीचें दूख गूण जावंक सौगा कॅन्सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक बेंगळूर वस्तीकरच्या कुटुंबांक बिझनेस तशें कुटुंबांतले समस्ये सॉल्व जावंक मिसांव काम करच्या याजकाक जॉयंट पेन तशें डस्ट एलर्जी गूण जावंक MSc बऱ्या तरान कंप्लीट करूंक आदार मेळच्याक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी घाल्ल्या कोर्ट केसी तावन तांच्या दोशी तावन राखून व्हरच्याक उस्मडीच्या खोंकली थावन गूण जावंक आस्पत्रेंत एडमीट आशिल्ल्या पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोवंक उडासाची सकत पाटी येवंक कॅनडा पावल्ल्या कुटुंबांक वेगळी PR मेळोवन बरें काम मेळोवंक एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक फिनलँड प्रोसिजर एका कुटुंबांचें वेगळी जावंक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक दोळ्याची दिश्ट सारकी जावंक दुबयांत चलोवन आसच्या बिझनेस आनीकी बरेपणान चलोवंक पांयांच्या गांठी दुखीच्या समस्येंतल्यान सुटका मेळोवंक दोगा चलयांनी तेगा चेडवां भुरग्यांनी देवपणेचें देणें लाबोवंक मागला ह्या सर्व तेसवां खातीर आनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमी भोगच्या सर्व बरेपणाच्या त्या संगतींनी जुजेवाज बाप आमचे खातीर विनंती करचो ताचे मुखार ह्या नोवेना वेळी आमी आमच्या काळजाच्या यात्रेक भेटयत आसतना जुजेवाज बापा तुज्या मोगान हांगासर तुज्या मुखांत्र देवाक महिमा दिवंक पावला आनी ह्या थळार तुवें आश्चर्य केलाय म्हज्या जिवितांत तूं आश्चर्य करताय म्हणल्या पातयेन हांव हांगासर आसा आनी बरेपण आतां ह्या मुखल्या दिसांनी हांव जोडूंक पावतली म्हणली पातयेनी बरवसो विश्वास दवरन हांगासर आमी सगळ्या एकामेका खातीर मागोवंक आयल्या एकामेकाच्यो गरजो आसात आमच्या गरजां खातीर मागोवंक आयल्या ह्या पुणथळार फाटल्या सबार वर्सांतून हांगासर वावर केल्ल्या सेवा दिल्ल्या समेस्तांक हांगासर मिसांक काम केल्ल्या पाद्र्याबांक विविध रितींनी सांगातपण दिल्ल्या सर पाद्र्याबांक आनी हांगासर विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या मनशांक आनी ह्या पुणथळार भेट दिवच्या हर एकल्याच्या काळजाची आशा सुफळ कर जुजेवाज बापा म्हणून दिमी घाल्या एक आमच्या पाय एका नमान मरी आनंद बापा आमच्या एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर एकामेकाच्या
संतोषा खातीर समाधाना खातीर भेटयता आसतना मुखल्या दिसांनी आमकां गरज आसचें पावसाचें देणें आमकां लाबोवन दी आनी ह्या पावसा वेळार कितें सणवार अवघडां गडांतल्या बरी आमकां राखून व्हरून दी म्हणून हात वयर घालून दिंबी घालून आमी भेटोवया. आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकयल्या आमकां शिता तशी आमची पातकां वगत आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरिये गुरवेन बरे स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुजे आनी तेरी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवती मरिये दवचमे आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दुसो दी दुसो सदां सर्वदा आमेन. नोवेनाचो हो थोडो वेळ दिंबेर पडून जावची दिंबेर आमी रावया. सबारां गांठी दुखी ह्या दिसांनी आसात देखून आमी सगळां दुखची ती गांठ जुजेवाजाच्या पांयां तळी दवरया आनी जावची दिंबी घालया भक्तीपणान एकामेका खातीर मागून आमचे काळजाचे यात्रेक आमकां लाभतात म्हणल्या विश्वासान वांटो घेवया. मगे वंजुजे वाजाची लदीन सोम्या हांकां कुळतमची कर, क्रिस्ता हाका कुळतमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संदेशिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दुबळीकायची जिणी जियोन सुगुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकान दगदवणे संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा, मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलीक बोवाट जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा, कोंतांचे भक्तिभावनादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर बोवाट दवरून जिणेन दायिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुसल्या सांजुजे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, बोवाट सांडून पयस गेल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या कालिंडान धाडूंक पावुरलेल्या सांजुजे वास बापा, देवाच्या मोगाची घोटसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडचले. नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीत जावन देवाची बेसमां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श, तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल पंक्त ते सुवातेन आमी सलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें, तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगलेल्या सशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उदक परकट करून सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडली. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतार प्रकट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या पाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय, तांची दुकां तुवें पुसलीं, तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावनाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारिफा शिकयलाय आसा. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टतल्यां तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचें हातेर तूं जावन आसलोय.
देवाची विशेष मजत तुझे समय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळसो केलोय आ सरकाराचा देवा संगी तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर आमची मागणी ते सवा सांजुजे वास बापा मारिफात सगळींच्या बापा समोर आतां आमी उबारया सांगाता म्हणया सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत जावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासांत आमकां राखून व्हर बाबार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सत्संगाक जियोचें भाग आमकां मेळाशें कर आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांचे दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान वेजमेतांक करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां कर्ण तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आमच्या आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उत्सारिल्ल्यो आनी उत्सारी नाचल्ल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सांजुजे वाजाचे विनवणेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताचे देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळों. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेवनपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सडवंदारा देवाचो पापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं.
सत्य कर बघिवन कुसचे करुयानी वरम काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.